राज्यात शांतताय भंग करपी आणि आवाज प्रदूषणाच्या नेमांक आडनदर करपी लोकांक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आता आक्रमक पावलां उबारल्यात। राज्यात आवाज प्रदूषण खंयचेच परिस्थितीत खपोवन घेवचे ना आणि नेम मोडपी लोकांक खर कायदेशीर कारवाई करतले अशी स्पष्ट शिटकावणी मंडळाचे अध्यक्ष लेविन्सन मार्टिन्सान दिल्या। तसेच पर्यटनाच्या नावान वा उत्सवाच्या निमतान आवाजाची मर्यादा हुप्पी लोकांचेर आता मंडळ 24 वरां नदर दवरतले अशी माहिती दिली। पळयात। डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्साच्या मतान फाटल्या सप्टेंबर सावन आवाज प्रदूषणाच्या प्रकरणात 36 जाणांचेर खर कारवाई केल्या। या कारवायेंतल्यान आता मेरेन 20 लाख दंड वसूल केला आणि फुडल्या दिसांनी ही मोहीम चड खर करतले असो संकेत तांणी दिला। उल्लेखनीय म्हळ्यार आवाज प्रदूषणाच्या कागाळीत दिसपट्टो येवपी राज्यांतल्या 8 संवेदनशील सुवातींचेर मंडळान 24 वरां ऑनलायन निरीक्षण सुरू केला। या सुवातींनी आवाजाची मर्यादा हुप्प्यांचेर कडक कारवाय जातली अशी शिटकावणी अध्यक्षान दिला। तसेच कान किटोवपी संगीत, व्हडलो आवाज, बोवाळ हांचे विशीं कागाळ करपाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 8956487938 हो क्रमांक जाहीर केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।